कोंकणी बरोबर मराठीकूय राजभाषेचो दर्जो दिवचो अशी मागणी करीत मराठी प्रेमी पणजी आझाद मैदानाचेर मंगळारा दिसभर धरण्याक बसले। राजभाषा कायद्यात दुरुस्ती करपाची मागणी मराठी राजभाषा आंदोलक करतात। भाजपाचो आमदार विष्णू वाघ आनी अपक्ष नरेश सावळान आझाद मैदानाचेर वचून मराठी आंदोलकांक तेंको दिलो। विष्णून तर सरळ आपलेच सरकारान भाषेच्या प्रश्नाचेर कशें दाखय लिपय केलां तें सांगलें। विधानसभेत कुठल्या आमदाराची काय भूमिका हे काही आम्हाला माहीत नाही, पण माझी भूमिका अशी आहे की पक्षाने जर लोकांना सांगितलेलं असेल की आमची सत्ता पूर्णपणे आली तर मराठीला आम्ही राज्यभाषा करू, तर ते वचन पक्षानं पाळलं पाहिजे। मराठी राजभाषा झाली पाहिजे हा माझाही मनोदय आहे, पण मराठी भाषा राजभाषा झाली पाहिजे असं म्हणून आपण एवढीच लोक जर इथं जमलो आणि बाकीच्यांनी समजा घरी राहून म्हटलं की मराठी भाषा राजभाषा झाली पाहिजे, ती होणार नाही। घरातून प्रत्येकी एका माणसानं बाहेर निघालं पाहिजे। प्रसंगी कायदा हातात घ्यावा लागला तरी सुद्धा तो घेतला पाहिजे। सरकारने राज्यभाषा विधेयकामध्ये सुधारणा करावी आणि केवळ 2 शब्दांची सुधारणा करून कोकणीप्रमाणेच मराठी सुद्धा ही राज्यभाषा व्हावी। 7 वर्सां फाटीं जाल्ल्या सावर्डे दंगल प्रकरणांतल्या सगळ्या 37 आरोपींची निर्दोष म्हूण सुटका जाल्या। वर्स 2007 ही दंगल जाल्ली। फाटलीं 7 वर्सां केपेंच्या न्यायालयांत ही केस चलताली। बेकायदेशीर मदरशाचे बांदकामा वयल्यान हो वाद जाल्लो। हे दंगलीक पुलीस आनी तेन्नाचे सरकार जबाबदार म्हूण आरोप जातालो। टोटल 37 एक्यूज आशिल्ले आरोपी म्हणून तांकां फॉल्सली इम्प्लिकेट केल्ले। ते केसी भितर तांचेर पुरावो कांयच नाशिल्लो म्हणून कोर्टान तांकां सोडले। कोर्टान विटनेस एक्झामीन केले। खूब तेंप जालो, 6 वर्स सुमार जालीं ही केस सोंपपाक। अजून ह्यो 2 केसी सोडून न्ही, अजून आनी खूब केसी काडिल्ल्यो, त्यो सगळी तुम्ही सुटले। जी दंगल जी घडटा ती एकतर्फेक जायना न्ही, तेन्ना दोनूय वटेच्या लोकांक धरपा जाय आशिल्लें। तांचे वटेच्यान हुंकून सुद्दां पळयलें ना। ते हांगा आयले, ते खंयच्यान आयले, कितें केलें, बशी खंयच्यो आनी बशीचे नंबर काडून दवरले। पुलिसांनीच बशीचे नंबर काडून दवरले आनी केवळ एकतर्फेक गाडी फोडल्यो, पुलिसांनीच गाडी फोडल्यो आनी आमच्या लोकांचेर घातलें। हिंदू लोकांनी ह्यो बशी फोडल्यो, हिंदू लोकांनी गाडी फोडल्यो, हे पुलिसांनी हें सगळें केलें। हो सगळो काँग्रेस सरकारान एक तरेचो हांगा कुडचड्याक कलंक लावपा खातीर ही एक घटना करून घेतिल्ली। ही येदी व्हडली दंगल जाल्या, त्या दंगलीक मुस्लीम भाव जे पळय आसात तांचे नुकसान भरपाई सरकारान 5 लाख ते 50 लाख पर्यंत तांकां 1 म्हयन्या मेळोवन दिल्या। हाजे वयल्यानूच कळटा की काँग्रेस सरकार हे मुस्लीम भावांचे लाड करताले आनी तांचे वडच्यान फेवर आशिल्ले, म्हणूनच आमचेर ह्यो केसी घाल्यो, तांचेर एकूय केस घालना। हे खातीर हांव त्या घटनेचो जाहीरपणान त्या सरकाराचो निशेध करता। ONGCचे आंतरविभागीय 2020 क्रिकेट सर्तीत मुंबय मॅटाडोर्स आनी आसाम एरागॉन्स मंगळारा आपापल्यो लीग मॅची जिखले। पर्वरी आनी मडगांवां ही सर्त चलता।
इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.